20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन भाजपाचेर खर टिका केल्या। भाजप हेर पक्षांतल्या आमदारांक आपल्या पक्षांत घेवन कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयचेर राज्य करता, मात राज्यांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या। प्रशासन पर्यावरणाचें संरक्षण करपाक भाजप पुराय अपेशी थारला असो आरोप कांय समाज वावुरप्यांनी केला। भाजपाच्या राजवटींत जमनीचेर अतिक्रमण, गुन्यांवांनी वाड, कोयराची गैरवेवस्था तशेंच समाजात फूट दिसून येता अशें तांचें म्हणणें। भ्रष्टाचारा विशीं हुस्को उक्तायतना येता त्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत गोंयकारांनी भाजपाक तेंको दिवचो काय ना असो प्रस्न लेगीत समाज वावुरप्यांनी केला। गोंयकारांनी आपलें मत चिंतून दिवचें अशें तांचें म्हणणें। जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती सगळ्या लोकांक खबर आसा। हे आमचें गोंय भांगराचें गोंय। महाभारता पर्यंत सिंगींग ग्लोरीज ऑफ गोवा एज गोवापुरी, लँड ऑफ काउज एंड गोपीज। पूण आयज जे राज चलता गोंयांत ताचे ताणें सारकें निसंडण करून उडयलां। थंय रेप्स वाडल्यो, गुंडा राज वाडला, किडनॅपिंग वाडला, वयता थंय गार्बेज भरल्या, लॉ एंड ऑर्डर सारकी कोलॅप्स जाल्या। 25 लोकांक आय कॉल इट हॉमिसायड ती लासून मेल्यात, तांकां लासून मारल्यात आमच्या सरकारान। सरकार जाणा सगळें चलता तें सारकें ना, पूण सरकारान उपाय घेवंक ना ते जाग्यार घालपाक। तर असली परिस्थिती आनी तितलेंच न्हय, आमी जाणो आर्नाब द रिपब्लिक चॅनलाचो मनीस was always singing glories of this government has come down heavily on the government of Goa. He says the most corrupt state of India. इतले जाला आसतना हे जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनात नीज गोंयकार आसा, सिन्सियर गोंयकार आसा, जेन्युइन गोंयकार आसा, ताणें तांकां मत घालचें वो ना ते 100 फावटी चिंतचें। आमी कोणाक मत घाल तें आमी कांय सांगिना, पूण असल्या मनशाक असल्या सरकाराक मत घालचें वो ना तें तांणी चिंतचें। जेन्ना इलेक्शनां जाता तेदे वेळार आमी सगळे विस्कटलेले आसता आनी तेजो फायदो राजकारणी घेता आनी अशें धर्मा खातीर जें काम करता तो मनीस गोंयकारपणा खातीर आनी गोंय सारवार जावचें म्हणून। आयज ताणें म्हटलें त्या प्रमाण आयज जगभर आमची बदनामी जाल्या आमी करप्ट सरकार म्हणून। लॉ एंड ऑर्डर 100% कोलॅप्स जाला हें सगळो सांगता, इल्लो धाकटो भुरगो धरून जाणटो मेरेन सांगता ह्या पद्दतीचें सरकार आयज मेरेन आमी केन्ना पळोवना म्हणून। सो हांव सगळ्याचेर उलयना, हांव एका गजालीचेर उलयतां, तें म्हटल्यार आयज गोंयांत जाला तें गुंडाराज। फक्त गुंडा आमचा रामा काणकोणकाराक भर दिसा मारता आनी लॉ एंड ऑर्डर कांयच करिना। म्हणजे जो कोण गोंया खातीर उलयता तेका मारून उडोवप किंवा तेका काबार करप हो एकमेव अजेंडा घेवन सरकार चलता। सो आमी तुमकां कोणाक मत माराय सांगिना, पूण गोंयकारांनी लक्षांत दवरा ही गोंयच्या अस्तित्वा खातीर ही सेमी फायनल वता। हे झेडपी इलेक्शन इज अ सेमी फायनल आमच्या अस्तित्वा खातीर। आनी आयज जर आमी सेमी फायनलीक हारले आमी 27च्या फायनलीक पावचे ना आनी गोंय काबार जातलें। तुमच्याकूच वोट मार म्हणून मेळूंक ना, पूण तुमकां एक फ्लॅशबॅक करून दिता। हे आमच्या गोंयचे जे दायज, गोंयची जमीन पळय आसा ही आयज इतली निसंटण करून उडयल्या, इतली विकून काडल्या। द रेशियो ऑफ अ लँड दॅट हॅज बीन सोल्ड टू आउटसायडर्स म्हणनाका इनसायडर्स इज टोटली सारकी पिकार पावल्या। इट हॅज रीच द एपिकल पॉयंट। जमीन आनी गोंया उरोवंक ना, कसलोय प्रोजेक्ट फकत गोंयान हाडप। स्टेट्स लायक जावं राजस्थान, महाराष्ट्र, UP हांगा इतल्यो वचना। सो जमनीचो जो वापर जाता तो रेशियो वायज जावपाक जाय। सो दॅट मीन्स वी द सिटीजन सिव्हिलियन्स जे आमी जमनीचो मान दिवन चोरी करनासतना रावले आनी आतां येवन ज्या भायल्या लोकांनी येवन कोमदाजीची जमीन, सरकाराची जमीन चोरून वयल्या तांकां तुमी लिगलायज करतात। दॅट मीन्स वी गोवन्स हॅज बिकम इडियट्स काय अशेंच म्हाका वाटता। येता हे निवडणुकेक तुमी मतां घालपाची, आमी परत सांगना तुमच्याकूच घाल, पूण
मतां डिवायड जावपाक दिनाकात जाल्यारूच आमचे कितें थोडे उरलाचे उरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.